कोणाक हेल्प जाय तांकां हेल्प करपा खातीर सदांच आपूण फुडें वचपाक जाय. म्हाका अशी फिलींग येयली हां बाबा सगळीं जाणां हेल्प करता, म्हाका बी करपाचें आसा, सो तेज्या खातीर हांव हेल्प करता. जें कितें तुमी बरें करूं शकता तितकें करत चला, तुमकां जें कितें मेळपाक जाय तें तुमकां मेळटा. सगळी टिचरी म्हाजी तोखणायूय करता आनी जे म्हाजी फ्रेंडां सुद्दां वेरी प्रावड फील करता की म्हाका इतकें सगळें मेळ्ळा. नमस्कार, प्रुडंटाच्या ह्या खास कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. ह्या खास कार्यावळीन आयज आमी अशा एका खास व्यक्तीक मेळटली जेची पिराय जावन आसा 10 वर्सां आनी ह्या 10 वर्सांच्या पिरायेचेर ताका गोंयचो मानाचो असो ऑर्कीड अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा. हो ऑर्कीड अवॉर्ड ताका फावो जावपाचें कारण म्हळ्यार ह्या इतल्या कमी वयान ते सोशल कॉजा खातीर आपल्या परीन जाता तशी मदत करता. ताचें नक्की कार्य कितें, नक्की कितें म्हणून ते करता ह्या विशयी आमी ताच्याच कडल्यान जाणून घेवया. सो आयज आमच्या बरोबर या खास कार्यावळीन आसा माधुर्या नवसो मोरजकर. ताच्या कडेन भासाभास करून ताच्या विशयी आनी ते जे कितें करतात ताच्या विशयी अधिक जाणून घेवयात. हॅलो माधुर्या, हाव आर यू? गुड. ओके, तुका हालींच ऑर्कीड अवॉर्ड फावो जाला, त्या विशयी आमी वाचले, आयकले. कशें कितें तूं सांगपाक सोदता त्या विशयी? त्या विशयी ऑर्कीड अवॉर्ड्स म्हाका मेळ्ळे बिकॉज ऑफ एवरीथींग, कित्याक की हांव कराटे करता, स्विमींग आनी डोनेशन हांवें थोडी कडेन दिला. सो हेज्या खातीर म्हाका हो अवॉर्ड दिलो गेला. सो इट इज अ वेरी प्रावड फिलींग टू मी. जेन्ना तुका कळ्ळें की आपणाक ऑर्कीड अवॉर्डा खातीर तुजें नॉमिनेशन जाल्लें आसा, कशें दिसलें तुका? म्हाका खूब बरें दिसलें आनी आय वॉज वेरी वेरी हॅप्पी. ओके, सो आमी थोडी फाटीं येवया. आतां तुका ऑर्कीड अवॉर्ड मेळ्ळो आसा, तूं सोशल कॉजा खातीर काम करता, त्याच बरोबर तूं स्विमींग म्हण, कराटे म्हण आनी बऱ्याच गोश्टी आसा जातूंतल्यान तूं फुडें वता. सो ह्या सगळ्या विशयी उलोवपाचें जाल्यार तुजी कराटे, स्विमींग ह्या सगळ्याची तुजी सुरवात केन्ना जाली? जेन्ना हांव 5 वर्साचें आसलेलें तेन्ना म्हाका आईन एक कराटे घातलेलें आनी आईन म्हाका फक्त एक सेल्फ डिफेन्स म्हणून घातलेलें. पण तेज्या मागीर म्हाका तितून खूब आवड निर्माण जाली आनी म्हणून हांवें तितून मॅडलां घेतली. म्हणून आतां पर्यंत हांव तें कराटे कंटिन्यू करता. आनी तेज्या मागीर हांवें स्विमींग 8 वर्साच्यान सुरू केल्लेली आनी तेन्नाच्यान ती बी एक म्हाका आवड निर्माण जाली. सो कराटे आनी स्विमींग हांव आतां मेरेन कंटिन्यू करता. ओके, म्हणजे तुजें आतां स्विमींग सगळे प्रॅक्टिसीस बीन चालू आसता? हय. ओके, आनी तूं स्विमींग प्रॅक्टीस खंय करता? हांव पेड्यान करता. ओ माय गॉड, तूं सांखळेच्यान सद्दां पेडे ट्रॅवल करून प्रॅक्टीस करता? हय. वाय, म्हणजे सांखळेन तश्यो फॅसिलिटीज ना, पेडे मेरेन वता तूं, कशें कितें मॅनेज करता? बिकॉज सकाळचें स्कूल आसता, दनपारचें तूं प्रॅक्टिसे खातीर मुद्दाम पेड्या वता? हय, म्हाजी आई म्हाका सद्दां हांगाच्यान पेड्या मेरेन व्हरता एवरी डे. ओके, आनी मागीर कराटे प्रॅक्टिसीसचें कशें कितें तुजें? थोडे दीस कराटे प्रॅक्टीस करता हांव आनी थोडे दीस स्विमींग. सो तेजो टायमींग वेगळो आसता आनी त्या टायमाचेर स्विमींगूय आसता आनी कराटे बी आसता. सो ते कंबायन थोडे दीस, एक दीस कराटे, एक दीस स्विमींग अशें कंबायन करून करता. चड तुका कितें लायक, कराटे ऑर स्विमींग? युजली म्हाका स्विमींग चड लायक, पूण कराटे बी खूब आवडटा. ओके, सो ह्या सगळ्यांतल्यान तूं कॉम्पिटिशन्सांनी बी पार्ट घेता. सो ती तुजी जर्नी कशी, खंयच्या कॉम्पिटिशन्सांनी तुवें पार्ट घेतला आनी खंयची प्रायजीस जिखला तुवें? सो हांवें फर्स्ट म्हाजें जें आसलेलें तें गोव्यान फोंडा हांगासर जाल्लेलें आनी तितून हांवें 3 सिल्वर मॅडल्स घेतलेले. सो म्हाका अशें दिसलें केन्ना तरी गोल्ड मेळटलें म्हाका. सो हांवें ट्राय करीत गेलें आनी नॅक्स्ट हेका हांवें परत एकदां सिल्वर घेतलें आनी हे जे सिल्वरचे कंटिन्यू जाले तरी सुद्दां आतां एक ट्राय आसा की फुडल्या फावटी म्हाका गोल्ड मेळटलें.
ओके. आणि त्या भायर तूं मराठी फिल्मांतल्यान एक्टिंगूय केला अशें आमी आयकलां. तुका मराठी नाटक जावं कोंकणी नाटक जावं तातूंतल्यानूय तुजी खूब आवड आसा एक्टिंगेची अशेंय कळ्ळां आमकां. ताचे विशीं तूं कशें कितें सांगतलें? ती एक जर्नी कशी आसली? तो तुका चान्स कसो मेळ्ळो मराठी फिल्मान काम करपाचो? ओके, सो हांव एका नाट्य शिबिराक वयतालें आनी त्या सरान जोग सरान म्हाका अशें खूब नाट्य शिबीर तो ऑल ओवर गोवा घेता आनी तितूंतल्यान थोडी तेणें भुरगीं सिलेक्ट केल्लीं. तेज्या पैकी हांव एकटें आसलेलें आनी तो डायरेक्टर आमकां स्वता महाराष्ट्राच्यान मेळपाक येयल्लेलो. तेणें आमकां एक ऑफर केली की तुमी तुका काम करपाचें आसा. तेन्ना आमी हय म्हटलें आनी तो आमकां चान्स मेळ्ळा. आनी त्या फिल्माची शूटिंग बी खंय जाली? त्या फिल्माची शूटिंग वाळपय हांगसर जाली. ओके. आनी तो चान्स तुका म्हणजे तूं कितल्या वर्साचें आसा तेन्ना तुवें एक्ट केलें? तेन्ना हांव 10 वर्साचें आहलें. सो आतां स्कूल आनी प्लस हे सगळे को करिक्युलर एक्टिविटीज जावं तुजें स्विमींग जावं कराटे जावं नाटकांनी तूं म्हणजे नाटकांची आवड आसा तुका म्हटलें तुवें एक्टिंगेची आवड आसा फिल्मूय तुवें केलें ते सगळें तुवें मॅनेज कशें केलें टायमाचें? सो टायमाचें मॅनेजमेंट अशें कांय नासलेलें. तितून मे म्हयन्याची सुटी जी आसतली त्या सुटयेन तो जातालो. सो आजुनूय तो कंटिन्यू खेडेकर हॉलान हांगासर जाता आनी थंयसर म्हाका बाकीच्या भाशणांनी किंवां आनी कितें मोनोलॉग ते सगळ्यांनी आवड आसल्या कारणान म्हाका तें कळ्ळें आनी आईन म्हाका सांगलें तूं वयतलें काय म्हणून. सो हांवें म्हटलें हय म्हाका आवड आसा हांव वयतलें. सो टायम मॅनेजमेंट अशें कांय प्रॉब्लेम नासलेलो. पण तूं एंकरिंगूय करता खंय सगळे कितें प्रोग्राम्स बी असले तर? हय. ते एक तुका खंयच्यान म्हणजे अशें स्टेजी फुड्यान ह्या वयान भुरगीं कशीं आसता भियेता पब्लीक स्पिकींग करपाक सगळ्यांच्या फुड्यान उलोवपाक. सो तुका एक तो म्हणजे भिवप ना सगळ्यां मदीं मिसळप ती एक तुका क्वॉलिटी तुका कोणा कडल्यान मेळ्ळा अशें दिसता? म्हाका ही क्वॉलिटी पयलींच्यान आसलेली. म्हाज्या आई बाबा कडल्यान म्हाका येयल्या. म्हाज्या आई बाबाकूय केन्ना स्टेज फियर नासलेलो आनी म्हाकाय ना. आनी नाट्य शिबिराक गेल्या कारणान म्हाजी ती सारकी अशी फायनल जाली की आतां खंयूय म्हाका दवरा तुमकां कितेंय सांगूंक सांगा म्हाका कांय भंय दिसना. बिंदास उलयता तूं? हय. ओके. सो तूं सोशली एक्टिवूय आसा सोशल कॉजा खातीरूय तूं बरेंच काम करता अशें आमी आयकलां. फाटीं जे केरला फ्लड्स जाल्ले मागीर तोकते फ्लड जाले मागीर तांकां थंय जे फ्लडान जेंचें नुकसान जालें जेंकां अफेक्ट जालें तेंच्या खातीरूय तुवें खूब कितें हेल्प तुका जाता तशें हेल्प केलां अशें आयकलां. तेच प्रमाणे जे कॅन्सरा खातीरूय फुडें येवन जे कॅन्सर सर्वायवर्स आसा तांकां मदत करपाकूय तूं तुका जाता तशी मदत करता अशें आयकलां. सो तो कितें एक म्हणजे तें कशें कितें तुका जालें आपूण करपाक जाय सोशल कॉजा खातीर फुडें येवपाक जाय तें कशें कितें तुका? सो एकदां आमी अशी जेवपाक बसलेली टेबलार आनी आईन तें वाचताली केरला फ्लड अशें जालां आमी बी कितें तरी दिवया म्हणून आमी कितें तरी डोनेट करुया म्हणून पयशे थोडेशे. तेन्ना म्हाका असो विचार येयलो की हांवें कित्याक डोनेट करूंक जायना. सो हांवें आईक विचारलें की आई हांव डोनेट करूं शकता काय. सो आईन म्हटलें हय तूं करूं शकता. मागीर हांव एक 3 मिलेट्स अशें दवरता तितून 1 रुपयाचे कॉयन 2 रुपयाचे आनी 5 रुपयाचे आजुनूय दवरता. ते हांवें सांठयलेले आसले तितूंतलो हांव 1 मिलेट घेवन आई कडेन येयलें आई हांवें डोनेट करतलें म्हणून आनी तेन्नाच्यान हांव आतां मेरेन डोनेट करयता. आनी जर कॅन्सर पेशंटांकां जर जालें जाल्यार अशेंच आमी आई फेसबूक पळयताली आनी तेजेर तो असो व्हिडिओ आसलेलो असो कॅन्सर पेशंट्सांकां अशें डोनेशन जाय म्हणून. सो आमी आईकूय विचारलें आई हांवूय केन्ना तरी करूं शकता काय. आनी तेन्ना म्हजे केंस वाडलेले आसले आनी स्विमिंगा खातीर म्हाका कटूय करपाचें आसलेलें. सो आईक हांवें विचारलें कटूच करपाचें न्हू जाल्यार आमी डोनेट करुया म्हणून. सो आईन म्हाका सांगलें हय तूं करूं शकता म्हणून. मागीर त्या टायमार एक मनीशा काकी म्हणून आईक एक फेसबूक फ्रेंड मेळ्ळी. तेंच्यांनी आमकां सांगलें अशें आईन तिका सांगलें आमी अशें करूं शकता तुका म्हाज्या चेडवाक करपाचें आसा. सो ते मनीशा काकीच्या हेल्पान आमी ते डोनेट केले केस. ओके. सो तुवें कॅन्सर पेशंट्सां खातीर केस डोनेट केल्ले आसा खूब बरी गजाल. आनी तूं खंयच्या स्कुलान शिकता? हांव
हांव डॉक्टर केशव वैराम हेडगेवार विद्या मंदिरान शिकता. सो तू आता इतले सगळे कितें कितें करता स्कुला कडल्यान तुका कसो सपोर्ट? म्हाका व्हेरी मच म्हाका सगळी टिचरी म्हाजी तोखणायूय करता आनी म्हाजी फ्रेंडां सुद्दां व्हेरी प्रावड फील करता की म्हाका इतकें सगळें मेळ्ळा आनी इवन सगळ्यांक बरें दिसता दॅट कोण तरी आपले फ्रेंड किंवा आपले स्टुडंट अशे तांकां एक ऑर्चीड अवॉर्ड मेळ्ळो किंवा कितें प्रायज मेळ्ळें बरें दिसता. पण तुज्या पिरायेची जी भुरगीं आसात पळय ती चडशी करून भोंवपाचें आसूं न्ही किंवा आनी कित्यो गजाली आसूं न्ही इंटरनेट मोबायलाचेर टायमपास करप अशा सगळ्या हातून चड तांकां इंट्रस्ट वेरेज तूं नेचरा प्रती तुका आवड आसा मागीर अशें सोशली जे कोण निडी पीपल आसा तांकां हेल्प करपाक तुका आवडटा. सो तूं तुज्या पिरायेची जी भुरगीं आसा तांकां कितें सांगपाक सोदता? म्हाज्या एजीची जी भुरगीं आसा हांव तांकां फक्त इतकेंच सांगूंक सोदता तुमी अशें कितें तरी केन्ना केन्ना टायमपास करप ओके आसा केन्ना तरी करपा जाय बेजार येतात न्हू केन्ना तरी पण केन्ना तरी एक ते गोश्टी सोडून दुसऱ्यां खातीर पळोवपाक जाय आनी ती कितें करता कोणाक हेल्प जाय तांकां हेल्प करपा खातीर सदांच आपूण फुडें वचपाक जाय. पण तुका अशें कित्याक दिसलें की आपूण बाबा तो फुडलो आसा ताका गरज आसा कॅन्सर आतां तुवें सांगलो विडियो पयलो पण ती एक फिलींग येवपाची पडटा न्ही आपुणूय फुडें सरून कितें तरी करुया तो कित्याक दिसलें आपुणूय करचें अशें? म्हाका अशें पयलींच्यान अशें आसलेलें की कोणाक हेल्प करप कितें तरी हां बाबा अशें बरें दिसता दुसऱ्यांक हेल्प केलें की जाल्यार म्हाका अशी फिलींग येयली की हां बाबा सगळीं जाणां हेल्प करता म्हाका बी करपाचें आसा सो तेज्या खातीर हांव हेल्प करता. आनी तुका ह्या सगळ्याक मम्मी पप्पांचो म्हणजे तुवें आतां तुका कितें दिसता तें तूं व्यक्त जाता मम्मी कडेन म्हाका हें करपाचें जाय जेन्ना तुका कॅन्सर पेशंट्साक हेल्प करपाची आसली तेन्ना तुवें मम्मीक सांगलें पण केन्ना मम्मी पप्पा कडल्यान केन्ना असं म्हणजे नाका तूं आतां आजून तितल्या तुजे पिराय ना तूं इतलें व्हडलें ना करपाक अशें कितें जालां अशें केन्ना जालां ऑलवेज दे सपोर्टेड यू? ऑलवेज दे सपोर्टेड मी. केन्ना केन्ना मम्मी पप्पा थोड्या गोश्टीं खातीर नाका म्हणटा नेक्स्ट टायम पळोवया मागीर पळोवया म्हणटा पण तितकेंच तुमी घेवन अशें रागार जावन बसनाका ते तुमकां गोश्ट परत मेळपाचीच आसता सो तुमकां जें कितें तुमी बरें करूं शकता तितकें करत चला तुमकां जें कितें मेळपाक जाय तें तुमकां मेळटलें. सो आतां आमच्या बरोबर आसा माधुर्याचे मम्मी पप्पा ईश्वरी आनी नवसो मोरजकर तांच्या कडेन उलोवन तांच्या कडेन भासाभास करून तांचे चलयेक जो ऑर्कीड अवॉर्ड मेळ्ळा ताच्या विशीं तांच्यो कितें भावना आसात त्यो आमी जाणून घेवयात. हॅलो सर. हॅलो मॅम. तुमकां पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमच्या चलयेक इतलो मानाचो जो ऑर्कीड अवॉर्ड 2024 फावो जाला त्या खातीर तुमचें हार्दिक अभिनंदन. या इतले त्याची पिराय जावन आसा फक्त 10 वर्सां आनी ह्या 10 वर्साच्या पिरायेचेर ते जितले कितें कितें करता आमी आत्तां तेजे कडेन उलयली स्विमींग जावं कराटे जावं ह्यो को करिक्युलर एक्टिविटीज आसा ती प्रत्येक भुरगीं करता पण फुडें येवन सोशल कॉजा खातीर काम करप हे खरेंच खूब अभावान पळोवपाक मेळटा ह्या पिरायेच्या भुरग्यांक. सो तुमची चली फुडें येवन हें सगळें करता कितें सांगपाक सोदता तुमी? खरें म्हणजे आमकां खूब अभिमान आसा की आमची चली भुरगीं आसून हे ते ह्या लेवलाचेर पावलेले आसा आनी तेज्या खातीर आयज आमकां खंय तरी नावलौकीक मेळिल्लें आसा. आनी सोशल कॉज जर म्हणशात तुमी की हांव म्हणटा की सरावंडींग जर तुमचे तशें आसत भुरग्या खातीर जाल्यार भुरग्याच्या भितर ते ऑटोमॅटीक येता. सर तुमी कितें सांगपाक सोदता? एवॉर्ड जेन्ना मेळ्ळो पळय तेन्ना सामकें मन भरून येयलें. म्हाका अशें दिसलें की खुद्द म्हाकाच एवॉर्ड मेळ्ळो म्हणून. ओके. आनी म्हाका अशें दिसता म्हणजे केन्ना भायर सुद्दां आमी गेले बीन जाल्यार ते सांगता गायक आमी घरा हाडुया सगळे अशें विचारता ते पण म्हाका आमकां शक्य जायना हाडूंक पण आमी आमच्या मनान जें कितें आहा पळय तें करता. तशेंच कितें जालें आमी जे विचार कंटिन्यू उलयता पळय ते तेणी इम्प्लिमेंट केले आनी तेणी ते इम्प्लिमेंट करून रावूंक ना तर तेका जें कितें मेळ्ळें आहा पळय ते करपाक लागले. आमी जे केन्ना करताले पळय ते तेणी पळयलें. अशेंच म्हाका अशें दिसता की तेणी ह्यान फुडें बरें कितें करचें आनी आमचें नांव अशेंच वयर काडचें. ओके. ते ताची पिराय इतली ल्हान आसा आनी इतलो व्हडलो अवॉर्ड जो म्हणजे जे मेळोवपा खातीर बरीच मनशां बरेंच काम करपाचें पडटा आनी ह्या इतल्या ल्हान वयाचेर ताका तो मेळ्ळा. सो ह्या सगळ्याचे आनी ताचे विचारूय खूब डिफरंट आसा म्हणजे दुसऱ्यां खातीर कितें तरी जो डिफिकल्टीन आसा ताका मदत करपा खातीर कितें तरी करप आपण. सो ह्या सगळ्याची सुरवात म्हणजे ताचे हे विचार
दुसऱ्यां खातीर जी तळमळ हें केन्ना सगळें तुमकां दिसून आयलें? ॲट द एज ऑफ 4 एक्चुली हांव म्हणटा की खऱ्या अर्थान सुरू जाली. कित्याक तेच्या पयलीं कशे भुरगे ल्हान आसता तितले आमी सगळे कांय गोश्टी आमी म्हणटा बालवय आसा पूण अजुनूय तशें ते बालवयातूच आसा. पण 4थ्या वर्साक पयले सुरवात जाली तेची जेन्ना केरला फ्लड जाल्लेलो. सो थंयच्यान तेजी एक्चुली चॅरिटी म्हणा किंवा दुसऱ्या सोसायटी प्रती जी निव्वळ जी भावना तेच्या मदीं तयार जाली. युजली दिसताली खंयसर तरी वाटेर कुत्रो जखमी दिसलो, माजर दिसले, तेका आमी घरा व्हरुया, आमी तेची मरणपट्टी करुया. पूण आमी रावतात फ्लॅटान सो आमकां ते शक्य नासलें किंवा आमी घरा कडेन नासतालीं. सो घरान आसले जाल्यार तेजी कुयदाद करूं येता. तेका अजुनूय खूब वीश आसा की खंयचे तरी एक पाळीव प्राणी आपल्या कडेन आसो. सो हें तेका पयलीं जातालें. पूण जेन्ना केरला फ्लड जालें त्या टायमार हांव आनी म्हजे मिस्टर आमी ऑन टेबल अशी डिस्कस करी की फुलाची पाकळी आमी कितें तरी करुया. सो त्या टायमार हे भुरगे म्हणपा लागले आपल्याक कितें तरी करपाचें आसा आनी आपल्याक करपाचें. तूं म्हटलें कितें करता, तूं व्हडलें जालें कर ना, आपूण आतांय करूं शकता न्ही. सो ची वेंट इनसायड. तिने आपलो जो मनी बँक धाकटोसो आसा तो घेवन येयले. ते आपल्याक हो डोनेट करपाचें. आपल्या कडेन आसा न्ही पयशे, आपूण दितले. हे आपले सेवींग हरशीं म्हूण आपूण कितें तरी घेतले. सो आपूण तांकां दितले. सो अशा तरेन सो वी एनकरेज दॅट एट दॅट टायम वी एनकरेज हर. कित्याक इट्स अ प्रावड फिलींग की ह्या एजीक ते स्वताचें कितें तरी आहा जे भुरगीं आपल्या कडेन सामकी सांबाळून दवरता ते दुसऱ्याक दिता. हें आमकांय खूब बरें दिसलें. आनी फ्रॉम दॅट डे लायक ते एवरी इयर टील डे ते आपली कॅश प्रायजीस जी आतां पर्यंत मेळिल्ली आसा किंवा तेजे सेविंग्स आसत म्हणजे केन्नाच आमी ताका पॉकेट मनीचो कन्सेप्ट आमच्या घरान ना. पूण केन्ना तरी एक खंय तरी जात्रा आसत किंवा आसत ते म्हणटा आई तूं म्हाका बजेट दितलें. हय तुका 200 बजेट. सो ते 150 स्पेंड करतले. भले ते 200 करूं शकता, 150 करतले, 50 ते काडून सेव करता. आनी हे जेन्ना चॅरिटीक म्हणून खंय तरी दिवपाचें आसलें तेन्ना ते क्लब करतात. तितून मागीर आमी आमचो एक खारीचो वांटो आमी एड करता आनी अशे तरेन आमी ताका मोटिवेट करता. तर तुमी कितें सांगतले? ना आतां हेजेर ताका म्हणजे इतलें हें ना. आतां ह्यान फुडें अशें तेणी वागचें अशीच दवरची एटिट्यूड आनी खंय तरी म्हणजे आपुणूय वयर पावचें आनी दुसऱ्यांकूय बी सपोर्ट करचो. आनी जे कितें गोश्टी म्हणजे भायर जाता त्यो सगळ्यो गोश्टीचेर लक्ष दवरचें आनी एज अ ऑब्जर्वर म्हणून काम करचें. आनी जेका कोणाक सपोर्ट जाय फाल्यां आपल्या हितून जर कमी जास्त प्रमाणान जे जाता पळय ते करून दिवचें. सो मॅम आतां जशें उलयतना आमी तुमी म्हळें की ताका रस्त्यार कोणूय प्राणी दिसलो जखमी जाल्यार ताका ताची कॅर करुया, घरा हाडून ताची बरी कॅर घेवया अशें म्हणटा ते. पण आयज अशी परिस्थिती आसा माधुर्या सारकी भुरगीं अनेक भुरगीं आसा तांकांय प्राण्यां प्रती तळमळ दिसता. कोण दुख्खी आसा तांच्या प्रती तळमळ दिसता. तांकां हेल्प करपाक जाय म्हणून ते आवय बापाय कडेन म्हणटात, आपले विचार म्हणटात. पण अशी बरीच आवय बापूय आसा तसले कांय नाका, भुरग्यांक नाका म्हणून डिमोटिवेट करता किंवा तुजें वय ना अशें म्हणून तांकां डिमोटिवेट करता. वेरेज तुमी ताका आतां मेरेन जे कितें आमी आयकलां तुमी सपोर्ट करत आयला आनी ते तुमच्या सपोर्टाचेरूच फुडें वता. सो तुमचो मॅसेज कितें जी इतर पालक आसा तांच्या खातीर? म्हाका इतलें सांगन दिसता की आमी ज्या समाजान रावता त्या समाजाचो आमी भाग आसल्या कारणान आमी समाजाक कितें तरी देणें लागता. सो समाजा कडच्यान आमकां कितें तरी मेळत आसता. म्हणजे विथआवट सरावंडींग सोसायटी आमी कांयच न्ही. म्हणजे जे कितें आसा म्हणजे इवन तुमकां म्हणटा कपडे जे आमी घालतात ते सुद्दां आमकां एक न्हावी लागतलो तेका कळ्ळें. सो इवन फॉर ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन वी रिक्वायर्ड सम अदर पर्सन. सो आमी ताका रिटर्न कितें दिता. सो आमी फक्त स्वताक अपलिफ्ट करच्या पेक्षा समाजाक अपलिफ्ट करप. सो हांव अशेंच पेरंट्सांक सांगन दिसता की म्हाका एवरी टायम जेन्ना तुमचे भुरगे सांगता त्या टायमाक जर पेरंटांक ते शक्य नासत त्या टायमाक ती गोश्ट करपा खातीर जाल्यार पेरंटान भुरग्यांक म्हणजे रायट अवे डिमोटिवेट न करता बाबा हें आत्तां आमकां शक्य ना पूण थोड्या दिसांनी आमी हें करुया. सो ऑलवेज टॉक पॉझिटीव विथ युअर किड्स. जर तुमी पॉझिटिवली भुरग्या कडेन उलयता आसत जाल्यार त्या भुरग्याक दिसता की होप निर्माण जाता तेच्या मनान आनी हो होपूच मेन मनशाक दवरता, जागृत दवरता. आनी म्हाका दिसता की ह्या होपाचेर जग चलता जर आसत जाल्यार आमी एज अ पेरंट त्या भुरग्याक मोटिवेट करपाक लागून पॉझिटिविटीचो चडान चड उपयोग करप, पॉझिटीव उतरां दिवप आनी जातलें, जावचें ना अशें ना, जातलें, तूं करूं शकतलें, तूं व्हड जा आनी मातशें तूं आनी अमकें करूं शकता किंवा म्हाजी अर्निंग इतली आतां ना ताका चड समजा पयसो घालचो पडटा एखादी समाज सेवा करतना तुका जाल्यार तें करूं शकता. पूण आतां तें ना, व्हडली गजाल ना, बारीक गोश्टी आमी कितें करूं शकता. सो पेरंटान स्वता आयडियाज निर्माण करूंक जाय की आपूण कितें करूं शकता. हें ना तर तें, पूण भुरग्याक डिमोटिवेट केन्नाच करचें न्ही.
ऑर्कीड एवॉर्ड्स जो आसा 2024 म्हाज्या चलयेक मेळ्ळो, पूण हेकाचे प्लॅटफॉर्म जेंच्यांनी दिले ती आशा अरुंदीकर मॅडम. आय रियली लायक टू थँक हर, कारण तेंच्यांनी एक बायलां खातीर एक वेगळो एक जग तयार करून दिले. कारण बरीचशी बायलां, बरीचशी चलयां भुरग्यां खूब वेगळ्या मळार वावरतात, पण तांकां तेंच्या लेवलाचेर कौतुक सुवाळो खंयसर जायना. पूण हो कौतुक सुवाळो योग्य पद्दतीन योग्य जाग्यार एक राज्य लेवलाचेर जेन्ना जाता तेन्ना त्या बायल मनशां किंवा त्या चलये भुरग्यांक कुर्बा तेंची वाडटा. तांकां दिसता की आपूण आनिकूय कितें तरी करचें. सो आय रियली थँक आशा अरुंदीकर मॅम फॉर दीस. थँक्यू मॅम, तुम्ही आमच्या शोचेर आयली, सगळी माधुर्याची जर्नी तुम्ही एक्सप्लेन केली, ताचे विचार तुम्ही अधिक स्पष्टपणे आमच्या खातीर मांडले, त्या खातीर खूप खूप धन्यवाद. आणि माधुर्या, तुका आयज ऑर्कीड अवॉर्ड मेळ्ळा, पण भविष्यान तुका अशे आनी बरेच अवॉर्ड मेळूं, तूं तुज्या मम्मी पप्पाचें नांव अशेंच व्हड करूं, गोंयचें नांव व्हड करूं, ह्या खातीर तुका अनेक शुभेच्छा. थँक्यू. सो ह्या खास कार्यावळीन आमी माधुर्याकडे उलोवन ताचे कार्य, त्याचप्रमाणे ताचे आवय बापूय ईश्वरी आणि नवसो मोरजकर यांच्याकडे आम्ही उलयली. आम्ही पळयलां की भुरग्यांचे भावविश्व खूप लिमिटेड असता. तांच्या ह्या विश्वान तांचे आवय बापूय जावं, तांचे फ्रेंड्स जावं, तांचे टिचर्स जावं, इतलेच मर्यादित असता. मात माधुर्या बद्दल सांगपाचें म्हळ्यार समोरची व्यक्ती जर पेनान आसा, डिफिकल्टीन आसा, तर आपल्या परीन ताका जाता तितली मदत करप हाचेर ते विश्वास दवरता आणि तो विश्वास सार्थ ठरून ते कृतीनूय हाडटा. सो माधुर्याची खरीच देख घेवन बाकीची भुरगीं आसा तांणी देखील समाजा खातीर, इतर मनशां खातीर तांचो विचार करून समाजाचे, ज्या समाजान आमी रावता त्या समाजाचे आमी देणे लागता हो विचार मतीन धरून तशेंच कार्य करचें, तशेंच फुडें वचचें, इतलेंच सांगता. अशाच खास कार्यावळीं खातीर पळयत रावात प्रुडंट.